बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाल भाव भयणीनो, जेजूचें दर्शन अणभवूंक आनी जेजू सांगाता वेळ सारूंक ह्या पवित्र जाग्यार एकठांय जालोल्यांक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार दिता. भोव मोगाचे जेजू ह्या वेळार पवित्र साक्रामेंतान उंड्याचे रुपाकाल पवित्र आल्ताराचेर तूं हाजीर आसाय म्हूण कोल भावार्थान आमी सोत मानता. तूं आमचो सोमी आनी आमचो सोरवंडार. तूं स्वर्गांत देंवलोलो जिवो उंडो आमचे मोदें तुजें पवित्र आसनें आमी वळखून घेता आनी व्हडा भक्तीपणान आनी मानान तुका आमी नमस्कार करता. गीत गावया प्रभु जेजू R30 पेज 192. प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू, प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू. तुका मोहिमा तुका वंदन निरून तोरी तुका आमचे कीर्तन उपकारातून करता आमी गायोन. प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू, प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू. बोडव्याचो होर तुका भोजन करता हाकी पृथ्वीर तुजी कीर्ती गाजता. सगली रोचना तुजी स्तुती गायता. प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू, प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू. सूर्य चंद्रीम आनी तारा समोम उजवाड फांकून पोरकून करता तसो. तोच मा सूर्या आमी पोजोळ तुजो.
प्रभु जेसू आमच्या प्रभु जेसू प्रभु जेसू आमच्या प्रभु जेसू गोड गोड तुका बोसता ताळयो पेटून बिजली सगळा उच्या बाडा सोडून काळकी कोपा पावसा घोस ओतून प्रभु जेसू आमच्या प्रभु जेसू प्रभु जेसू आमच्या प्रभु जेसू आमच्या मागण्याचो विशय तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. धर्मदूताच्या इतिहासान 22:2-28 आमकां अशें सांगता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. मोगाळ जेजू, जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांत अडचण्यांक सांपडटात तेन्ना आमचो बावाट हालता दोलता. जेजूचेर आमचो बावाट दवरूंक आमी फाटीं सरल्यांत. जेजू जिवे देवाचो पूत म्हूण ताचेर बावाट दवरूंक ना. जेजूचेर आमी दुबावल्यात. जेजूच्यान जायना म्हटलोलें कांयच ना हें मांडून घेवंक आमी चुकल्या. आमकां बोगूस. जेजूचे काकलुटीक उलो मारून गीत गावया. हांव तुजो इबाडियो पूत. I5 पेज 118. हांव तुजो इबाडियो पूत म्हजी वाट पळयतासलोय. मोचे पापन उपकार पोन दोयाळ काळजान विसरलोय. हांव तुजो इबाडियो पूत म्हजी वाट पळयतासलोय. मोचे पापन उपकार पोन दोयाळ काळजान विसरलोय. घर सोडून हांव वेचोना
तुझी वेंग हांव सोडचोना, तुजो मोग विसोचोना, तुजो मोग विसोचोना. घर सोडून हांव वेचोना, तुझी वेंग हांव सोडचोना, तुजो मोग विसोचोना, तुजो मोग विसोचोना. तुझी साळलोली शेळी मोय मोगान सोडून काडली, काट्याने घुस्पोलोली, कादार तुवें उबारली. तुझी साळलोली शेळी मोय मोगान सोडून काडली, काट्याने घुस्पोलोली, कादार तुवें उबारली. घर सोडून हांव वेचोना, तुझी वेंग हांव सोडचोना, तुजो मोग विसोचोना, तुजो मोग विसोचोना. घर सोडून हांव वेचोना, तुझी वेंग हांव सोडचोना, तुजो मोग विसोचोना, तुजो मोग विसोचोना. प्रकाशनेच्या पुस्तकांत 11:11 वोळ सोत्रां आमकां अशें मेळटा. सर्वेस्परा सर्पविदा देवा, तूं आसा आनी तूं आसलोय. तुजी व्हड पदवी तुज्या हातान तुवें घेतलोय देखून, आनी तूं रात चलोवंक लागलाय देखून तुका आमी दिनवासताव. जेजूची उतरां सासणाच्या जिविताची. जेजूच्या हातांत हात घालून चलता तो सांडना. तर ताच्या वडट्या मोगा पासत दिनवासून गीत गावुया. आमचो एकेंस लेगून Q3 पेज 165. आमचो एकेंस लेगून तुझ्या हुकुमा शिवाय माद्या वेलो ना पडटा. ल्हान ल्हान गोडीतांनी चलत्या कुस्कुटांनी आमकां तुजो मोग
लागता. मोगल बापाय आमच्या तुझेर आमचो विश्वास. मोगल बापाय आमच्या तुझेर आमचो विश्वास. एक झाडे फूल एक पान तुझे रोचे बोगोर. हाचे दोचे नावाऱ्यान तोशे आमचे काळीस तुझे मोगार राखण्यान. वचूंक दिवचो ना पेल्यान. मोगाळ बापाय आमच्या तुझेर आमचो विश्वास. मोगाळ बापाय आमच्या तुझेर आमचो विश्वास. शेतांत आसतात फुलां हुस्क्या विणे वाऱ्यार. दिसभर सुकणीं किलबितात. ताचे परोस आमकां बाळगून दवरताय देखून. तुझी भुरगीं मुरगोडटात. मोगाळ बापाय आमच्या तुझेर आमचो विश्वास. मोगाळ बापाय आमच्या तुझेर आमचो विश्वास. देवाचे उतर आयकूंक आमी सगळीं उबी रावया. जुवाचे शिव वर्तमान 24-15 बोळी 26 ते 27 आनी 26-16 बोळी 1 ते 4. हांव बापाक वरसून तुमचेशी एक शारोती पाठयतलो. तो बापासून निपजता आनी देवा संबंदी सत उगडापें करता तो आत्मो. तो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो. आनी सुरवातेक तावन तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. तुमचो भावार्थ दळवळना जावं हें हांवें तुमकां सांगलां. ती तुमकां देवस्थानांतले बारायतली. खरें म्हणल्यार असलो वेळ पावत आयलो की जी कोण तुमकां जिवेशी मारतात ती आपूण देवाची भक्ती करतात म्हूण समजतली. आनी तांणी बापाक आनी म्हाकाय वळखूंक ना देखून
ती अशें करतली. ताचो वेळ पावतच हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगलोल्यो म्हूण तुमकां उगडास जावचे खातीर हांवें त्यो तुमकां सांगल्यात. हांव तुमच्या सांगाता आसलो देखून सुरवातेक तावन हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगूंक नासल्यो. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं बसूया. आयकल्या देवाच्या उतराचेर आमी ल्हानसो नियाळ करुया. हांव तुमचेशी एक शारुती पाठयतलो. तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. जेजू स्वर्गार चडल्या उपरांत दवरेका जेजूच्या आत्म्यान भरलोले पाटलावदारांक खेरीत आपोवणें आनी जबाबदारी ह्या संवसारांत जेजूचे गोवाय जावंक. जेजू हे फुडें आपले कुडींत ह्या संवसारांत आसचो ना. ताच्या सगळ्या शिसा सवें आसून जेजू संवसारांत हाजीर जातलो. हो उलो आमकांय आसा आपणाक साक्षी दिवंक. आमच्यांत रिगून रावून संवसारांत आपले आसणें जेजू दवरूंक सोदता. जितलो जेजू उलयलो आनी करण्यांनी केलां ताची आमी गोवाय दिवंकूच जाय. आयच्या दिसा देवा संबंदी सत उगडापें करता त्या आत्म्याक उलो मारुया. आमकां आदार दिवंक आनी आमी जेजूच्या बावतिस्मा दिसा ताचेर देंवलोलो पवित्र आत्मो आमकांय आदार दितलो. जुवां भाशेन पोरचेक क्रिस्त दाखोवंक आमची देवस्थानां मोडून उडयतले आनी आमकां बारायतले तेन्ना वो आमकां जिवीशी मारपाची काळोखी कुपां उपरासतात तेन्ना आमचो बावा दळवळना जावंक जेजून सांगलोल्या उतरांचो उगडास आमकां येतलो काय. जेजूच्या धर्मदूतांनी पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटच तांचे सवें आसलोली जेजूच्या अनुभवाची आनी ताणें दिल्ले बरे खबरेची गिरेस्तकाय आपल्याकूच दवरूंक ना. पूण उदार काळजान आनी लॉसबिडा नासतना वेता थंयसर दुसऱ्यांक तांणी ती वांटली. आनी
जेजूचे हिंडान तांकां भितर काडली. तांणी क्रिस्ताचे मिसांव ते आपले मिसां म्हूण मानून घेवन क्रिस्ताची बरी खबर परगोडटाना तांचें जिवीत क्रिस्ताक दाखोल करताले आनी ताकाच गोवायकी दितले जालें. जेजून आमकां गोवाय जावंक उलो करता. दर एक घडी आमी जेतना आमकां पवित्र आत्मो आपली घोटाय आनी शक्ती दिता. आनी तेंच जावन आसा पवित्र आत्म्याचें देणें आमचेर दर एकल्याचेर. जेन्ना आमचेर ह्यो सगल्यो बासावण्यो आसात तेन्ना आमी पवित्रत्वेक ओळखूंक पावतात. गीत गावुया देवा तुजे दौलतीची Q7 पेज 169. देवा तुजे दौलतीची हृदय खोलाय कशी सांगची. तुझी सर्वय तुझे गिन्यान धावनासलो सगो सोमदीर. तुझी चिन्ना तुझो मांड्यो कोणाक ताको सोदून काडू. तुझी चिन्ना तुझो मांड्यो कोणाक ताको सोदून काडू. तुझे तोर मोन जाणो जाल्लो कोण तोर आसत रोचला मोदे. तुझो बुडवोंत एकदम जालो खंयसर मेळत मनीस बुडवो. तुझे खोचे नागे दिले तुका देणे दिला कोणे. तुझे खोचे नागे दिले तुका देणे दिला कोणे. सगळे तुझे कडसून आयला तुझे पासत सगळे जाला. तुझ्या नेमात सगळे चलता. तुझो निंदोय सगळ्याक पावता. बापा पुताक पवित्र आत्म्या तुका देवा मोहिमा सासना. बापा पुता
पवित्र आत्म्या तुका देवा महिमा सासना. असल्या जेजूच्या अनुभवान ग्रेस जावन आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या समुदायांनी, आमच्या वावराच्या जाग्यांत आनी आमी जेताव भोंवताव आनी आसा त्या सगळ्या जाग्यार जेजूची विस्वासी पाटलावदारां आनी ताची निसाक्षीदारां आमी जावूं. ह्या वेळार आमची कालती मागणी जेजू मुखार घालुया. दौरेका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो, सोम्या तुजे नीज गोवाय आमकां कोर. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी क्रिस्ताच्या खोल अनुभवान भरलोले ते जावन आपले सेवेच्या मुन्यारपणा वरवीं दुसऱ्यांक ते क्रिस्ताचे उपकार आनी गोवाय जावंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब, सोम्या तुजे नीज गोवाय आमकां कोर. राजकी फुडाऱ्यां पासत सगल्या नागरिकांचो सांबाळ करूंक तांकां खेरीत जबाबदारी आसा. ती तांणी बरे भाशेन पाळूंक आनी आपलो जीव लेगून रिस्कार घालून समेस्तांची सुरक्षा आनी निगा तांचो पयलो वयलो हुस्को जावंक बापा लागीं मागुया. जबाब, सोम्या तुजे नीज गोवाय आमकां कोर. तुमी म्हजे गोवाय हो जेजून दिल्लो आदेश मनांत दवरून आमच्या कुटुंबांनी, समुदायांनी, समाजांत आनी सगळे सुवातेर कश्ट आव्हानां दुमाळ्या मदें जेजूची कोरी पाटलादारां आनी ताची विस्वासी गोवाय कशी चलोवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जबाब, सोम्या तुजे नीज गोवाय आमकां कोर. आमचे असोक्तायेक लागून आमी पडटाव तेन्ना तुजी दयाळ नदर आमचेर घाल आनी आमचें पातक रडूंक आमकां आयती कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब, सोम्या तुजे नीज गोवाय आमकां कोर. चणेलेची खासगी मागणी बापा मुखार दवरुया. सगळी आमची मागणी एकठांय करून जेजून शिकयलोले मागणे म्हणुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तरणे पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.